डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी अनावन्स जाली, कुशावती नांवान डिस्ट्रिक्ट म्हणून अनावन्स जाल्लें आसा आनी हेडक्वॉर्टरूय केप्यां हें डिक्लेअर ऑलरेडी सीएमान केल्लें आसा. आतां बाकीचे काही तालुक्याचे लोक म्हणटात ह्या आपल्या आपल्या भागान जावपाक जाय, ते प्रत्येकाक दिसता न्ही, ते प्रत्येकाक दिसता की आपल्या भागांनी हेडक्वॉर्टर जावचो, जेणे करून म्हणून केप्याक कित्याक जावचो हें हाज्या पयलीं बी आनी आतां सुद्दां म्हणजे सीएमा एक 2 फावटी वचून सगळ्या लोकांनी मेळोन केपेकारांनी, जे सगळे केपेचे प्रतिश्ठीत नागरीक आसात, जे सगळे जाणकार आसात सगळे, ते म्हाका लागलें पॉलिटिकल अशें न्ही, सगळेच तेमी वचून सांगलें आसा की पयलीं बी आनी आतां परत एक फावटी की केप्याक डिस्ट्रिक्ट कित्याक जावची ही पटोवन दिल्ली आसा. कित्याक केप्यां म्हणटा सब डिस्ट्रिक्ट प्लेस पयलीं साकून आसली, ते सावथ गोवा जेन्ना कलेक्टरेट जेन्ना सावथा आसली तेन्ना सब डिस्ट्रिक्ट म्हणून ऑलरेडी केपें आसलें, म्हणजे उपजिल्हाधिकारी प्लेस, आनी थंय सगळेंचे कोर्ट धरून ते सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसार DYSP आसतले, डेप्युटी कलेक्टर आसतलो, डेप्युटी टावन प्लॅनर आसतलो, सब रजिस्ट्रार आसतलो, A to Z सगळे म्हणजे प्रत्येक आमचे म्हणजे केप्यां तालुक्याक आसले. आनी आतां कालांतरान काही कडेन डेप्युटी कलेक्टर आतां जाल्ले आसा नवे प्रत्येक तालुक्यांनी, पूण ताच्या पयलीं केपेंचो इतिहास जो आसा, जे नॉमिनेशन फॉर्म सुद्दां म्हणजे 5 मतदारसंघ आसात, सावड्डी मतदारसंघ म्हणजे 5 4 तालुके, सगळे तालुक्याचे जे आमदार म्हणजे नॉमिनेशन फॉर्म भरपाक येई ते पयलीं केप्याकच येई, म्हणजे उपजिल्हाधिकारी प्लेस म्हणजे तीच आसली सब डिस्ट्रिक्ट. आनी ताका लागून केपेंचो इतिहास वेगळो आसा, जे कादय थंयच A to Z कोर्ट धरून ते गव्हर्नर पॅलेस धरून ते म्हणजे जे कितें ना जितल्यो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसां आसात ते सगळे केप्यां तालुके आसले. म्हणटकीर हे पयर आमच्या केपेंच्या सगळ्या जाणकार लोकांनी वचून ते सीएमाक पयलीं सपोर्टून दिल्लें आनी पयर सुद्दां एक पळय थँक्यू म्हणपाक परत गेल्ले सगळे जाण केपेंकार की तुमी योग्य नांव दिल्लें आसा. कुशावती आमकां सुचली, कोणाक सुचली ना, पूण कुशावती हें योग्य नांवूय तुमी दिल्लें आसा आनी केपें ही हेडक्वॉर्टर केल्लें आसा म्हणून तांकां आभार मानपा पयर गेल्ले. आनी तेन्नाय परत एक फावट सगळ्यांनी पटोवन सांगलें आसा की केप्याक ही म्हणजे हेडक्वॉर्टर कित्याक जावपाक जाय तें, आनी त्या प्रमाणे जाल्लें आसा. पूण बाकीचे जे पक्ष आसा पळय, काँग्रेस पक्ष बी तो ओपोज घालता, ते कित्याक लागून घालता? न्ही विरोधी पक्ष बाकी पक्ष कितें म्हणटा पळय न्ही, तेंचो तशें व्हडलेशें कांय तशें डिमांड करना. पर फाटल्या दिसांनी काही विरोधी पक्षाचे काही लोक उलय ते काणकोण साकून केप्यां येवपाक बस सेवा घालच्यो तसो हे उलय, ट्रान्सपोर्ट बरोबर ना म्हणून ते बाकी तांचो काय ओपोज नासलो. म्हणजे ट्रान्सपोर्टा बद्दल सुद्दां सीएमान ऑलरेडी आतां 500 कोटीचे प्रोविजन करपाचें केल्लें आसा, वयर मागले आसा पयशे सेंट्रलाकय, आनी तातूंत भितर काही शॉर्टकट रस्ते सुद्दां काणकोण साकून केप्यांक तशे रस्ते तेमी ग्रामीण भागांतल्यान प्रपोज केल्ले आसात, प्रपोज करपाचे आसा. म्हणजे तशें ना, ट्रान्सपोर्टाची सोय केली जाल्यार तांकां व्हडलोसो प्रश्न ना, तांकां नाका आसूं ना. म्हणटकीच बाकीचे विरोधा खातीर विरोध करणारे पॉलिटिकल पार्टी खूब करतात, तेजे न्ही, पूण तसो बाकीचो विचारय करपा जाय न्हू. ह्या ग्रामीण भागाचो 4 तालुक्यांचो विचार करून हो डिस्ट्रिक्ट जाता. 4 तालुके ग्रामीण भागाचे तालुके, 4 तालुके जे आसात ते अनुसूचित जमातचे चडांत चड लोक म्हळ्यार ST भाव आसतले किंवा शेतकरी लोक चड आसा. आनी शेतकऱ्यांक जेन्ना डिस्ट्रिक्ट म्हणून जिल्लो म्हणून जेन्ना लागींच जेन्ना बाजार उपलब्ध जाता किंवा सगळे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसां किंवा सगळे जे कितें तें लागीं तांकां मेळटा, कसलेंय परमिशन घेवपाक कितेंय शेतकारांक आपल्याक म्हणजे जांकां जाल्यार ती बरी गजाल न्ही. म्हणटकीर आयज खंय तरी ह्या 4 तालुक्यांचो जो विचार करीत जावं केपें आसतलें, धारबांदोड आसतलें, सांगे आसतलें, काणकोण आसतलें, 4 तालुके ग्रामीण भागाचे आसात, अनुसूचित जमातीचे लोक चडांत चड आसात, शेतकरी लोक चडांत चड आसात. फोंडा तालुका इन्क्लूड ना, तो रवी नायकाचें स्वप्न आशिल्लें की फोंडा तालुका तितून समावेश आसचो. आनी नाही, रवी सराचे आमी फोंड्याक घालून आसले कारण म्हाका खबर ना, तिसरो तालुका डिस्ट्रिक्ट जावचो असं त्यांचे हे असले मागणी असली. तेन्ना चर्चा असली, ते आसतना सुद्दां ही चर्चा खूब फावटी जायी खंय करप डिस्ट्रिक्ट ती, म्हणजे अजूनय म्हणजे डिस्ट्रिक्ट खंय करप, तिसरी करप ही करपा जाय, पण खंय घेवप ती. खुबसो असो पयलीं विचार जाल्लो की डिस्ट्रिक्ट म्हळ्यार धारबांदोडचा विचार येई, कोण्याचो विचार येई, असो खूब फावटी चर्चा जाल्ली. शेवटी सगळे चर्चा करूनच शेवटी फायनल मागीर केप्यां ठरयलें. केपें थरलें. वेलकम करता केपें. हा, केप्यां वेलकम सारको न्ही, म्हणजे केप्याक ही हांव म्हणजे योग्य हें आसा, कित्याक केप्यां म्हणटा उपजिल्हा म्हणजे सब डिस्ट्रिक्ट पयलींसान आसली न्ही, आनी केप्यां भितर इतिहास आसा. कित्याक चारूय तालुक्याचे जे लोकप्रतिनिधी जेन्ना फॉर्म भरपाक सुद्दां नॉमिनेशन फॉर्म केप्याचे पयलीं कळ्ळें न्ही. म्हणजे केप्याचो इतिहास खूब आसा, त्या मानांनी केप्यां करप सारकें आसा. आतां कोण प्रत्येक मतदारसंघाक आपल्या भागान ते मागतात, तेंचें हांव कांय रॉंग म्हणना तांकां, प्रत्येकाक दिसता न्ही आपल्या भागान जावचो म्हणून. केप्यां सेंटर आसा, केप्यां सेंटरूय आसा आनी
केप्यांक सगळे ज्यो रिक्वायरमेंट ज्यो आतां सगळे फुडें आसात ऑफिस करपा खातीर गव्हर्मेंट जमीन जाय ती जमीन उपलब्ध आसा जे आतां सुद्दां जे कांय प्रोजेक्ट जे जाय ते थंय ऑलरेडी सँक्शन जाल्ले आसा. उदाहरणार्थ कृषी भवन सँक्शन केल्लें आसा सीएमान. जावं ते आर्कायज आनी आर्कायजचें ऑफिस हे चारूय तालुक्याचे डॉक्युमेंट शिफ्ट करपा खातीर 25 लाख तेजे खातीर म्युन्सिपालिटीन बिल्डींग दिल्ली आसा. पुलीस स्टेशन रेडी जालें, ऑलमोस्ट रेडी जाल्लें आसा. एक 10% काम उरलां. तातूंत भितर फायर स्टेशन सगळें येता. म्हळ्यार सगळ्यो ज्यो कितें बस स्टँड थंय सोसायटीचो सगळ्यो सुविधा आसतल्यो. थंय सुद्दां ऑलरेडी थंय सँक्शन जाल्लो आसा. जे कितें डिस्ट्रिक्ट म्हणून म्हणजे जे काही गजाली जावपा जाय त्यो ऑलरेडी जागे आयडेंटिफाय करून जागे एक्वायर करून तेजो प्रोजेक्ट सँक्शन जाल्ले आसा. फक्त ते कामां चालीक लागून ती जातली बेगीन कंप्लीट करपाक. तेजे भायर आतां नवें जेन्ना कलेक्टरेट जो उबी करतले जाल्यार तेजे खातीर जागे सुद्दां गव्हर्मेंटाचे उपलब्ध आसा. थंय जागे गव्हर्मेंटाची जागो आसा, सफिशियंट जागो आसा. तात्पुरते सद्या जर ऑफिस बी शिफ्ट करपा जाय जाल्यार नगरपालिकेन म्युन्सिपालिटीन नवी बिल्डींग बांदली आसा. त्या बिल्डिंगेंतले 2 फ्लोर दिवपाची हें दाखयल्ली आसा. म्हणटकीच म्हळ्यार सगळ्यांक खंयच्याच सोयीनुसार सगळी सोयी थंय जावपाची अशी हें आसा न्ही.